नमस्कार नमस्कार सगळं. उदय बाब हे वेलकम आम्ही प्लॅन केलं नाशिल्लें, हे भुरग्यांनीच केला. सो हाजे फूल क्रेडीट भुरग्यांकच वता. हांव इज व्हेरी इनफॉर्मल, फॉर्मेलिटी कसलीच ना. आणि आयडिया इज व्हेरी सिंपल की उदय बाब हे आमच्या ग्रँडफादराच्या जनरेशनाचे. आणि ताणी म्हाका भितर सरतना सांगलें की तुगेले आपल्याक आपूण आपल्या नातरा कडेन उलोवपा वता अशें दिसता म्हणून. सो हांवें तांकां सांगलें की तशेंच उलोवया, आनी वेगळे तरेन उलोवपाचें नाका. आनी तांचें आयुश्य तातूंतल्यान तयार जाल्लें गोंय, तें गोंय आतां परत तुमच्या हातांत वता, बरोबर न्ही? सो आज आमी इतल्योच गजाली उलयतले की तांच्या तकलेंतलें गोंय, तांच्या जिणेंतले अनुभव, आनी त्या अनुभवाचेर आनी त्या गोंयचेर तुम्ही तांकां प्रश्न विचारचे. हांव उदयाची वळख बी करून दिना, बट अशी प्रोग्रामाची तयारी करतना खूब फावटी उदय बाब ही तयारी करची पडटा की वळख करून ओपनिंगाक कितें दितलो काय म्हणून. सो हांव मागीर बरोवपाक बसलो आनी मागीर कन्फ्यूज जालो, कारण उदय बाब तांची वळख कितें म्हणून करून दिवप. ते जर तुमी बाय क्वॉलिफिकेशन धरले जाल्यार अदवोगाद, वकील, बरोबर. ते फाटली 4-5 वर्सां पयलीं सुद्दां प्रॅक्टीस करताले. पण उदय बाबाक अख्खे गोंय वळखता, ते मुक्ती नंतरचे गोंय घडयिल्ले एक व्हडले व्यक्तिमत्व म्हणून. उदय बाब हे कवी, तुमी चान्न्याचे राती म्हणून तांकां येवकार दिलो. उदय बाबान वयाच्या 80 वर्साचेर पयली कादंबरी बरयली. आमी वयाच्या 40चेरच पांगरूण घेवन न्हिदपा सोदतात. ताणी 80 आतां दुसरी तांची कादंबरी आनी कांय दिसांनी येता. कोंकणी खातीर उदय बाबाचो वावर हांवें वेगळो सांगपाची गरज ना. उदय बाब एक पत्रकार, अशे पत्रकार तांच्या पत्रकारितेन आज जे गोंय आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा. ते गोंय वेगळे उरपा फाटले तांचें योगदान, तांची पत्रकारिता, हाजेरूय आमी उलयतले. उदय बाब हे अशे एडिटर जे एकाच वेळार 2 पेपरांचे एडिटर आशिल्ले, कोंकणी पेपराचे आनी मराठी पेपराचे. दॅट इज अ व्हेरी डिफिकल्ट फीट टू अचीव. ती सुद्दां ताणी केल्या. आणि दीस कॅन गो ऑन एंड ऑन. म्हणजे अर्दवर उदय बाबाची वळख करपाकच वतलें, पूण हांव इतल्याचेर थांबता. एंड देर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट आयच्या हातूंत भितर. आमी फक्त उदय बाबाच्या भौशीक कार्याविशीं आज उलयनात, जाल्यार ताची पर्सनल लायफ आनी भौशीक लायफ ह्या दोनी विशीं उलयतात. आनी तुमकां खबर आसा, तुमकां खबर नासत, उदय बाब तांचे बापूय गोंयांतले एक नामनेचे फ्रिडम फायटर, खूब व्हडले फ्रिडम फायटर. पण गोंया भितर जर सामके अशी तुमी हिंदी पिक्चरां भितर बी पळयतात तशी जर बापूय आनी पूत हांचे मदली जर सारकी एक वैचारीक जर ड्युएल और वैचारीक जर सारको वाद जर गाजिल्लो तो उदय बाब आनी तांच्या बापाय मदलो. आनी म्हाका दिसता उदय बाब मुखार आमचे जे भुरगे आसात ते आज 19, 20, 21 वर्सांचे आसात, बरोबर. तुमकां 99% भुरग्यांक दिसता आसतलें की आपलो बापूय चुकीचो म्हणून. आपूण कितें सांगता आपल्या बापायक कळना, किंवा बापूय कितें सांगता आपल्याक कळना म्हणून. आनी अशें हातूंत भितर हांव उदय सुरवात त्या प्रश्ना वयल्यान करता की येदी व्हडली व्यक्तिमत्व तुमचे बापूय, तांची येदो व्हडलो वैचारीक वाद, त्या टायमार रगत बिगत गरम आसता. कसो जालो हो वाद, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग. आणि त्या वादाची फायनल परिणिती किती झाली? प्रमोद बाब, या प्रश्नाची जाप दिवचे पयलीं एक 2 मुद्दे
तुझ्या परवानगीन मांडटा. मुद्दो एक तुमी चान्न्याचे रातीची सुरवातीची ओळी गायल्यो हें खूब बरें दिसलें. कित्याक हातांत घालून हात नाचुया गावया ह्या उतरांक आयच्या संदर्भांत एक वेगळो अर्थ आसा. हाजो अर्थ आमी आमचो एकवट सांबाळया. हातांत हात घालतना थंय कोण कोणाचो धर्म पळयना, जात पळयना आनी पळोवचें न्हय. हो एकवटान आमी फुडें चलया आनी एकवटान आमी आमचें जिवीत सारया, खोशेन जिवीत सारया. हो जो संदेश आसा तो तुमी म्हाका दिलो हें म्हाका खूब बरें दिसलें. दुसरी गजाल प्रमोद बाबान सांगली ती की उलयता आसतना मदीं उलोवंक जायना, मागीरच कितें प्रश्न विचारात अशी एक भुमिका आसता. ती आसची न्हय म्हळें प्रमोद बाबान. तें म्हाका बरें दिसलें. गोवा विद्यापिठांत हांवें 4 वर्सां शिकयलें MA. आनी हांव सदां विद्यार्थ्यांक सांगतालो, हांव उलयता आसतना कितेंय तुमकां उतर वेगळें लागलें, ताजो अर्थ समजलो ना वा कितेंय मुद्दो स्पश्ट जालो ना जाल्यार लेक्चर सोंपूंक रावनाकात. तेन्नाच म्हाका विचारात. म्हाका कांय आडखळ आनी तें बरें जातालें. कित्याक नाजाल्यार तें जर समजलें ना फुडलें समजुपाक आडखळ जाताली. म्हणटकीर हें सदांच बऱ्याक पडटा. आतां प्रमोद बाबान मांडिल्लो विशय शिवाजी महाराज आनी संभाजी महाराज हांचे मदीं संघर्श जाला. मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हांचे मदीं संघर्श जावंक ना. महात्मा गांधीजी आनी ताजे कांय पूत हांचे भितर संघर्श जाला. हें एका अर्थान सैमीक. कित्याक 2 वेगळ्यो पिळग्यो, 2 पिळग्यांची मतां वेगळीं आसूं येतात, समजणी वेगळी आसूं येता आनी ते देखून हो संघर्श जावं येता. म्हजे जिणेंत घडलें तें मातशें वेगळें. हांव 6 वर्सांचो आसतना म्हज्या बापायक लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांकां सत्याग्रह केलो म्हणून डॉक्टर राम मनोहर लोहियांच्या सत्याग्रहा फाटल्यान तांणी सत्याग्रह केलो 3 म्हयन्यांनी त्याच वर्सा 1946. तांकां धरले. 4 वर्सांची ख्यास्त दिली बंदखणींत रावपाची आनी पुर्तुगालाक हद्दपार केले आनी पुर्तुगालचे बंदखणींत तांकां दवरले. 4 वर्सांचीच ख्यास्त, पूण ती 4 वर्सांची 16 वर्सां जाली. वेगळे तरेन जाली. 16 वर्सां कित्याक जाली असो एक प्रश्न येता. 16 वर्सां बंदखणींत न्हय, 4 वर्सां बंदखणींत रावतकच तांणी तांकां बंदखणींतल्यान हाडून लिस्बनाक दवरले. पेनीश म्हणटा त्या किल्ल्यांत ती बंदखण आशिल्ली. थंयच्यान लिस्बनाक दवरले आनी कांय बंधनां घाली. कसलीच पॉलिटिकल एक्टिविटी करूंक जायना, ग्रंथालयांनी वचूंक जायना, फक्त आर्कायव्सांत वचूंक जाता आनी थिओजॉफिकल सोसायटींत वचूंक जाता आनी कांयच करूंक जायना. 4 वर्सांनी पुर्तुगेजान जाहीर केलें एमनेस्टी लागू केलें म्हणून. आनी एमनेस्टी म्हणजे कितें की हे जे कैदी आशिल्ले तांच्यांनी संवसारांत खंयूय वचूंक जाता पूण भारतांत वचूंक जायना. त्या वेळार डॉक्टर TB कुना, पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हे स्वातंत्र्य सैनीक जे तेच बंदखणींत आशिल्ले तांणी ते फ्रांसाक गेले पुर्तुगालच्यान आनी फ्रांसाच्यान मागीर भारतांत आयले. कित्याक कामांक करपाचें आशिल्लें न्ही. पापान म्हणटा हांव, व्हडलें नांव न घेवपाक हांव बापायक पापा म्हणटालो, म्हणटा पापाच म्हणटा. पापान एक स्टँड घेतलो की पयली गजाल म्हणजे हांव जावन हांगा येवंक ना, तुमी म्हाका हांगा हाडला. म्हणटका हांवें खंयच वचपाचो प्रश्न येना. दुसरी गजाल, संवसारांत हेर कडेन हेर देशांनी म्हाका कसलेंच काम ना. म्हजो गांव गोंय आनी म्हाका काम करपाचें आसा गोंयांत. तेन्ना तुमी म्हाका गोंयांत व्हरून पावयात. हांव वचना, हांव खंयच वचना. परिणाम कितें जालो, तो उरलो थंय. आनीक 4 वर्सां गेली. 4 वर्सांनी परत एमनेस्टी जाहीर केली पुर्तुगेज सरकारान
की भारतांत खंय वतात पूण गोंयांत वचूंक जायना. परत तीच जाप की म्हाका भारतांत आनी खंय वचून काम करपाचें ना, म्हजो गांव गोंय, म्हाका गोंयांत तुमी व्हरून पावयात, हांव खंयच वचना. हाजो परिणाम 16 वर्सां लिस्बनांत रावचें पडलें. आनी मागीर गोंय मुक्त जातकच पुर्तुगेज प्रिजनर्स ऑफ वॉर आशिल्ले हांगा पाकले, तांकां व्हरपाक जें कराचीच्यान विमान धाडिल्लें, त्या विमानाचेर 4 स्वातंत्र्य सैनिकांक गोंयांक धाडले. तातूंत बापू शिरोडकार, निकुबाब कारापुरकार, नारायण नायक आनी म्हजो पापा. म्हणटकच ताणें तें आपलें उतर खरें केलें की हांव खंयच वचना, म्हाका तुमी हाडून पावयात. ही फाटभूंय म्हणून हांवें सांगल्या. आतां मुख्य प्रश्न आसा तो संघर्शाचो. हांव 6 वर्सांचो आसतना बापूय पुर्तुगालाक गेल्लो. तो परत आयलो तेन्ना हांव 22 वर्सांचो जाल्लो, म्हणजे कॉलेजांत आशिल्लो त्या वर्सा, आनी नोकरी करतालो आकाशवाणीचेर. पूण हो जो फॉर्मेटीव पिरियड आसा मनशाचो, त्या फॉर्मेटीव पिरियडांत म्हाका बापायचो सांगात मेळ्ळो ना. हाजें लुकसाण आसाच खंयच्याय भुरग्याक, पूण हाजो एक फायदोय जालो. आनी तो फायदो असो की म्हजीं मतां स्वतंत्र रितीन तयार जालीं. नाजाल्यार घडये बापायचे सावळेंत जर हांव व्हड जाल्लो जाल्यार तो म्हणटा तेंच खरें. आमचे भितर एक म्हणणी आसा न्ही, दादो म्हणटा तेंच रे म्हणून. तशें जातलें आशिल्लें, घडये जावं येतालें. पूण हांगा कितें जालें, हांव म्हजीं मतां ठरोवपाक स्वतंत्र उरलो सगळ्या विशयांचेर, वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर. आनी तो जेन्ना परत आयलो 22 वर्सांचेर, तेन्ना म्हजीं मतां सगळीं ठरिल्लीं. आनी जालें अशें की पापा ज्या परंपरेंतल्यान आयिल्लो, त्या परंपरेंतले लोक आमची भाशा मराठी, कोंकणी ही तिची बोली, आनी मराठी ही आमची भाशा जाल्ल्यान आमी महाराष्ट्रांत विलीन जावंक जाय ही भुमिका घेताले. आमी जे वाडिल्ले त्या काळांत मुंबय कॉलेजांनी खुबशे गोंयकार भुरगे आसताले तेन्ना 10-15 कॉलेजांनी कोंकणी मंडळां आशिल्लीं. त्या भुरग्यांचें मत आशिल्लें की ना, कोंकणी ही आमची स्वतंत्र भास आनी मराठीची बोली न्हय. दुसरें, आमी गोंयचें राज्य केन्ना चलयलें ना, म्हणटा स्वराज्य खऱ्या अर्थान आमकां केन्ना मेळ्ळेंच ना. वेगळे वेगळे राजा आयले आनी गेले. ही पयलीच संदी आमकां आमचें राज्य चलोवपाची, तेन्ना आमकां महाराष्ट्रांत मर्जर नाका. ही भुमिका ठरली. ही भुमिका ठरली आनी 1963 वर्सा जेन्ना राष्ट्रमत सुरू जालें, तेन्ना हांव आकाशवाणीचेर काम करी, मुंबयच्या कोंकणी सॅक्शनांत. तें सोडून राष्ट्रमतांत काम करपाक आयलो. रावलो मडगांवांत. मडगांवांत रावचें पडटालें न्ही, मडगांवच्यान चलतालें तें. आनी आवय बापूय जांबावले रावतालीं. जांबावले आमचो गांव. जांबावले केपेंच्यान लागीं पूण पडटा सांगे तालुक्यांत. तीं दोगांय थंय रावतालीं. म्हणटकच शेनवाराक हांव जांबावले वतालों आनी आयताराक रावन मागीर येतालों. जावप अशें की कसल्याय निमित्तान हो प्रश्न येवप आनी आमच्या दोगां भितर संघर्श सुरू जावप. आवय तातूंत पडनाशिल्ली. तो आपलें मत मांडटा, हांव म्हजें मत मांडटा, आनी गरम वातावरण इल्लें घरांतलें गरम जातालें सादे सादे गजालींक लागून. अशें जालें, खूब फावटी जालें. दर खेपे दर सप्तकाचे अखेरेक जांबावले वतकच अशें जावप, घडप. म्हणटा हाजो त्रास ताकाय जातालो, म्हाकाय जातालो. आवयक बाडेक कितें करचें तें समजनाशिल्लें. एक वटेन पूत, दुसरे वटेन घोव, कोणाक सांगतली. निमाणे कडेन एक दीस हांवें सांगलें, पळय म्हळें, हांव सप्तकांतल्यान एकच दीस हांगा घरा उरतां. त्याय दीस जर आमी अशेंच वाद करूंक लागले जाल्यार हांगा येवचें काय ना येवचें अशें म्हाका दिसूंक लागतलें, आनी तें बरोबर जावचें ना. म्हजें कर्तव्य आवय बापायची खबर घेवपाची, येवपाची. तेन्ना आमी एक नेम करया, घरांत हो विशय उलोवप ना. तुम्ही काढला थोडं. घरांत हो विशय आमी उलोवचो न्हय.
भायर प्लॅटफॉर्माचेर तूं म्हजेर टिका करता, बरें आसा, हांवूय करीन. वर्तमानपत्रांत लेख बरोवन टिका करता, बरें आसा, तूं तुजें मत बरयता, हांव म्हजें मत बरयतां. उदय बाब, हे मातशें उलटी जालें ना. जनरली आमकां घरा कडेन सांगतात की घरातली किजिलां घराकच दवरा म्हणून. तुम्ही सांगल्या घरातली किजिलां जगार घालया, घराक नाका म्हणून. एक बरो इंटरेस्टिंग तोडगो तुम्ही काढलो, पण तो जालो सक्सेसफूल. अजाप म्हळ्यार जालो. जालो. आनीक घडये ताकाय तें जाणवतालें आसतलें, पूण तें येतालें भितरल्यान आपुणशेंच. म्हणजे मुद्दम करतालो अशें न्ही कोण. आनी ताणी प्रश्न काडटकच जाप दिवपाक म्हाका भाग पडटालें, अशें जातालें तें. मागीर हो तोडगो काडटकच ताणें मान्य केलें. आनी तेन्नाच्यान घरांत हो प्रश्न येना जालो, आयलो ना. भायर येतालो, भायर तो आपल्याले सभांनी तो उलयतालो, हांव उलयतालो, हांव बरयतालोय बी राष्ट्रमतांत. तुम्ही सभांनी उलयताले म्हणटा, इट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. जाहीर सभांनी तुमचेर टिका बी केल्या? नांव घेवन करूंक ना, पूण जनरली केल्या. कोंकणी वादी, तेन्ना आमकां एक लेबल लायताले ते कोंकणी वादी म्हणून. म्हणजे कोंकणी वाद्यांचेर जी टिका जाताली ती म्हाकाय लागताली. आनी विचारलें म्हणटकच म्हाका उगडास जालो. एका ब्रह्मास्त्रांत हांव सदांच हो मराठी आनीक महाराष्ट्र वाद पळय आसा ताजेर टिका करीत चडशी हातूंत ब्रह्मास्त्रांतल्यान. तातूंत भाऊसाहेब बांदोडकरान तें उलयलें जाल्यार येतालें, तातूंत पापू शिरोडकार उलयलो जाल्यार येतालें, कोणूय उलयलें जाल्यार येतालें. हांव मनशाचेर टिका करनाशिल्लो, ताज्या विचाराचेर. एक दीस लक्ष्मीकांत बेबरे उलयले, ताजेरय हांवें टिका केली. नांव घेवन केली. तुम्ही म्हणटात बापायन तुमचें नांव घेतलें ना, तुम्ही बापायचें नांव घेतलें. हांवें बापायचें नांव घेतलें, हें खरें. नांव घेवन, कित्याक बाकीच्यांचें हांव घेतालो न्ही. सांगपाक कोण बाबू उलयलो आनी ताजेर हांव कितें उलयलो ताजेर टिका करी, कोणाले पर्सनल गजालींचेर न्ही. म्हणटकच हांवें जशी बडी भाऊसाहेब बांदोडकराचेर मारतालो तशीच बडी लक्ष्मीकांत बेंबरेच्या मताचेर मारली. एक दीस म्हाका पणजे आमचे गोंयचे विधानसभेचे सभापती जावन गेल्ले एडवोकेट गोपाळ आपा कामत, नांव खबर आसा? एडवोकेट गोपाळ आपा कामत, वकील गोंयचे, बरे त्या वेळा वेले आनी स्वातंत्र्य सैनीक, ते सभापती आशिल्ले. पणजे आयिल्ले वेळार एक कडेन मेळ्ळे आमी. ताणें म्हाका म्हळें, उदय, तुज्यान बापायक कुशीन दवरूंक जायना रे म्हणून. तें वाचून ते ब्रह्मास्त्र वाचून. हांवें म्हळें, दोतोर पळय, हांव कांय मनशाक दोळे मुखार दवरना, फक्त कोणें म्हळें तें सांगपा पुरतें नांव घेता. म्हणटकच जो विचार बांदोडकारान मांडल्यार हांव खोडून काडटां, तोच विचार म्हज्या बापायन मांडल्यार हांव कित्याक उबें रावचें? विचार न्ही, अल्टिमेटली विचार तोच, मुद्दो तोच. म्हणटकच हाका टिका करप आनी हाका उबें रावप अशें कित्याक? म्हाका म्हळें फरक पडना दोगांच्या भितर. ना म्हणालो, तुवें बापायक टाळूं येतालो. म्हाका म्हळें टाळपाची गरज दिसना, आमी लोकशायेंत वावुरतात. मताचेर जर हांव टिका करतां, तो बापूय आसलो कितें, भाव आसलो कितें, किंवा आनी कोणूय परकी आसलो कितें, म्हाका फरक पडना. ताका तें पटलेंशें दिसलें ना, पूण तो उबें रावलो तितल्याचेर. अशी गजाल ह्या संघर्शांतल्यान घडल्या. आनीक एक इंट्रस्टींग गजाल आसा, ती सांगून सोंपयता. हो वाद चलता आसतना ओपिनियन पोलाचे पयलीं मडगांवांत गोमंत विद्या निकेतन तेन्ना जावंक नाशिल्लें. तेन्ना त्या संस्थेचें नांव आशिल्लें सारस्वत ब्राह्मण समाज. ल्हानशी एक चाळशी आशिल्ली आनी तातूंत हॉल आशिल्लो. आनी थंय नरसिंह शिकेरकार म्हणटा ते सेक्रेटरी आशिल्ले. तांणी एक व्याख्यानमेळ सुरू केली ह्याच विशयाचेर, म्हणजे भाशा आनी विलिनीकरण. आनी तातूंत दोनूय मतांच्या लोकांक तो आपयतालो उलोवपाक, दोनूय तरेचे, तेंय मागपी आनी विरोध करपी. म्हाकाय आपयलो. आनी भाशणा उपरांत प्रश्नोत्तरी जाताली. लोकांनी प्रश्न विचारप, ताका जाप दिवप. म्हजें व्याख्यान जातकच एकल्यान विचारलें म्हाका, तूं म्हणटा तुजी भाशा कोंकणी आनीक विलिनीकरण नाका, तुजो बापूय म्हणटा ताजी भाशा मराठी, हें कशें? आनी सादी गजाल, मातृभाशेची गजाल करतात न्ही आमी,
ताजी आवय वेगळी म्हजी आवय वेगळी. प्रश्न सुटलो. हे तुम्ही जाहीर तुम्ही तर सांगले जाहीर सांग त्या प्रश्नाक जाप दितना सांग. हांव ह्याच मुद्द्याचेर येवपाक पळयतालो की आयच्या काळा भितर आमी पळयतात की अशें कितें जालें की सगळे जाण भयंकर पर्सनल जातात. जर अशी कितें मतभेद आसा अशें दिसलें जाल्यार ताजो वापर त्या मनशाक टार्गेट करपा खातीर किंवा त्या चळवळीक टार्गेट करपा खातीर करप ही आजकाल एक हे जावन पडला. कारण ते तातूंत भितर आज कोणा हेंय दिसना, चुकीचें दिसना. तेन्नाय असं जातालें की तुमी आनी तुमचो बापूय हांचे मदीं आशिल्ले मतभेदा लागून तुमच्या चळवळीकूच एक स्पियर ऑफ डाउट घालपाचो प्रयत्न जातालो एज अ स्ट्रॅटजी. ना ना ते एक बरें जाल्लें म्हज्या दृश्टीन. त्या दृश्टीन आमी फाटीं गेल्यात. हरशीं आमकां 1961 पर्यंत लोकशाही नाशिल्ली न्ही. म्हणजे लोकशाहींतलो हो अनुभव नाशिल्लो की बाबा दुसऱ्याच्या मता विशीं टॉलरन्स बाळगुचें, तें समजून घेवचें. तुका पटलें ना जाल्यार तूं विरोध कर. पूण प्रमोद बाबालें मत म्हाका पटना म्हणून तो म्हजो शत्रू जायना, तो म्हजो दुस्मान न्ही. पॉलिटिकली आमी वेगळे वेगळे पक्षांत आसूं येतात, तरी आसतना इश्ट आसूं येतात. आनी हें आमच्या भारतीय लोकशायेंत घडलां. सुचेता कृपलानी काँग्रेसींत आशिल्ली आनी तिजो घोव आचार्य कृपलानी समाजवादी पक्षांत आशिल्लो. बायलांनी घोव. तशेंच भाव भाव, एक भाव ह्या पक्षांत दुसरो भाव त्या पक्षांत. हाजो अर्थ तें कुटुंब फुटलें अशें न्ही. आनी अशें जावंक जायना. ही जाणीव तेन्ना आशिल्ली, समाजांत आशिल्ली आनी घरां फुटिल्लीं. म्हणजे कशें कांय कुटुंबांनी कांय भावाचें एक मत आसतालें, दुसरे भावाचें दुसरें मत आसतालें. आनी ताका लागून कुटुंबां फुटलीं ना खरें अर्थान. आज मातशी ही टेंडन्सी वाडल्या की विरोधकाक दुस्मान लेखप आनी जाता तितले मुद्दे कुशीन दवरून ताजीं आलां किलां काडप, ताजें त्या वेळार तशें घडलें ना. आज गोंयांत डिझलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे, राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली, पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे? हे कितें रे? आवाज जातो ना, हुंगरय ना. कसलो चमत्कार? चमत्कार न्ही, गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन, 40 सिटिंग कॅपॅसिटी, USB सॉकेट्स, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो? भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.